चार्ल्स फ्रांसीस एडम्स हो 19th सेंचुरीचो अमेरिकेचो हिस्टॉरिकल एडिटर. तेका एक पूत आसलो, ताचें नांव ब्रूक एडम्स. तो फुडाराक एक हिस्टोरियन जालो. आनी हे दोगूय बापूय आनी पूत सदांच आपली पर्सनल डायरी बरयताले. आनीक एक हिस्टोरियन एक रिसर्च करता आसतना तांचे डायरी ताका मेळ्ळ्यो. आनी हे डायरींत न्हू एक दिसाची एंट्री अशी आसली की दोगांय बापूय आनी पूत नुस्तें धरूंक गेल्ले, गरोवंक गेल्ले. आनी दोगांयची एंट्री वाचल्यार न्हू दोगांयचे स्वभाव दुसरेच आसात. दोगांयची एंट्री दुसरीच आसात. बापूयन अशें बरयल्लें, वेंट फॉर फिशींग टुडे, डे वेस्टेड. आनी पुताची एंट्री दुसरी आसली, वेंट फॉर फिशींग टुडे, डीड नॉट कॅच एनीथींग बट अ बेस्ट डे ऑफ माय लायफ. हो कित्याक काय, हो फरक कित्याक आसलो काय? कित्याक मोगाच्या भावान भयणू त्या दिसाक दोगांय बापूय आनी पूत नुस्तें गरोवंक म्हूण गेल्ले, तांकां कांयच लागूंक ना. पूण अबुरको तो हुशालकायेन म्हणटा की त्या दिसा आमकां कांयच लागूंक ना, पूण तरी आसतना आपूण म्हज्या बापाय लागीं जायतें उलयलो, हांसलो आनी कांयच धरूंक ना जावनूय म्हज्या जिवितांत म्हाका खुशालकाय मेळ्ळी. पूण बापूय दुसऱ्यान चिंतालो, त्या दिसा भुरग्या लागीं बराबर गेलो पूण कांयच धरूंक ना म्हणून तो बरयता डे वेस्टेड म्हणून. मोगाच्या भावान भयणू, आमच्या जिणेंतली वागणूक संवसारीक फरक घालता. आर एटिट्यूड इन लायफ मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरन्स. आनी आमी न्हू भुरग्यांच्या दोळ्यांतल्यान नदरेंतल्यान संवसार पळयत जाल्यार म्हणजे आमी उक्त्या मनान, प्रामाणीकपणान आनी निरपराधीपणान आमी पळयत जाल्यार न्हू आमी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान भयणू दर एक दीस एक बरो दीस म्हूण करूंक आमकां आदार दिता.